दशनंतु जय राधा माधव संग उनसूर करता। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतमाचे 11 स्कंद 3 अध्याय 21 श्लोक मी वाचू प्रयत्न करूया। फर्स्ट सत्संग सुरू करचे फुडें। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्य उपसामाश्रयम्। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्य उपसमाश्रयम्। पण हे बच्चू प्रयत्न करता वा सांगू का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सांगू. अच्छा. यस. हा, जयत माताजी तुम्ही सांगा. होड ना माताजी संकेतला सांगायचं तशी काय नाही. सॉरी. तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्योपशामाश्रयम् पशमाश्रयम्. हरे कृष्ण. आणि कोणती सांगतो मला? हाँ गुरु. हाँ प्रभुजी. तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्माणि पाशमाश्रयम्. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण आणि कोण काही सांगता हवा हरे कृष्ण तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपशमाश्रयम् Thank you, Hare Krishna. लास्ट एक कोण हरे काय कृष्ण यस प्रभू यस तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम् थँक्यू प्रभू हरे कृष्ण हरे कृष्ण ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ ತಂಗಲ್ ಶಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ವಜ್ಜು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊರಿಯ ತಸ್ಮಾತ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಗುರುಂ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಪದ್ಯೇತ one should take shelter of jijnasu being inquisitive shreya uttamam about the highest good shabde in the vedas shabde sorry pare in the supreme cha and nishnatam perfectly knowledgeable brahmani in these two aspects of the absolute truth upasama ashrayam fixed in detachment from material affairs. Translation by His Divine Grace Srila Prabhupada's disciples. Jai Srila Prabhupada. Therefore, any person who seriously desires real happiness must seek a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. The qualification of the bona fide guru is that he has realized the conclusions of the scriptures by deliberation and is able to convince others of these conclusions. Such great personalities who have taken shelter of the Supreme Godhead, leaving aside all material consideration, should be understood to be the bona fide spiritual masters. मग एक रिक्वेस्ट असा हांव सेंटेन्स हायलायट करता ते तुमी कोंकणीन सांगले लायक आशिल्ले इंग्लिशान वाचका म्हण ना कोंकणीन सांगले जाल्यार कोणें सांगता वा हायलायट केलेलो सेंटेन्स मात्र पुरो हायलायट केलेलो दिसतास की सांगू प्रयत्न करता वा हरे कृष्ण प्रभुजी यस हरे कृष्णा हरे कृष्णा यस प्रभु सांगच्या प्रयत्न करता प्रभुजी यस Therefore, any person who seriously desires real happiness must seek a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. कोण सिरियसली विचार करत की तांकां रियली तांकां हॅपीनेस तांकां मेळ का म्हण जाल्यार तांणी देवाक शरणागत जावका शरणागत जावचे इनिशिएशन स्टार्टिंग हें करका म्हणून आसतलें प्रभू हरे कृष्णा प्रभुजी हांव सांगू आणि तू कसं सांगला म्हळ्यार संतुष्टी कोणाक जाय खंयची व्यक्तीक इच्छस की संतुष्टी म्हणू का कसं संतुष्टी अति उन्मत जावन आशिल्ली संतुष्टी तांणी कसं करका परंपरागत जावन आशिल्ले एक गुरुले आश्रय घेवका आश्रय घेवचे म्हळ्यार कसं जालें दीक्षे घेवका म्हणून हे सेंटेन्स सांगता आसा हे सेंटेन्स कोणें कोंकणीन सांगता सेकंडा हरे कृष्ण Yes, गुरु Mataji. एक पारंपरिक आयिल्ले गुरुले अर्हते कसं म्हळ्यार तांणी शास्त्रादकून सांगका आनी दुसऱ्यांक कन्विन्स करचे तशें म्हणटाक तांगेले एबिलिटी आसका हरि बोल थैंक यू माताजी एक गुरुले
क्वालिफिकेशन कसं म्हणल्यारी माताजीन सांगिल्वरी शास्त्रा बेस जावनु परिपूर्ण जावनु शास्त्रा बेस जावनु मना कोरून घेऊ तंतु तुकुनु उद्भव जावचे ते कण्वे करू जाऊ का तंतु नाशिल्ले कोणाक बिंगड जनाक तंतु कन्विन्स करू का तांगेला कॅपॅसिटी असू का थँक्यू माताजी शास्त्राच एसेन्स लास्ट सेंटेन्स कोणी सांगतावा कोंकणीन हरे कृष्णा प्रभु हांव ट्राय करता Yes, such ma'am. great personalities who have taken shelter of the supreme godhead leaving aside all material considerations should be understood to be bona fide spiritual master शास्त्रा प्रकार फॉलो करून आयिल्ले सच ग्रेट पर्सनॅलिटी तो कोण सुप्रीम गॉड हेडार शेल्टराक घेतिल्लो आसा तो मटेरियल ऑल कन्सिडरेशन्स पुरा एक साइड दवर न्हू मटेरियल कन्सिडरेशना वयर तो ताजे आपल्याला इंट्रस्ट दाखयनाशी कृष्णा कॉन्शियस तू एकदम बोनोफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर म्हणून अंडरस्टँड करून दिता बाकी डिवोटीसांक हरे कृष्णा थँक्यू माताजी हांगा कसं सांगला म्हणल्यार परंपरागत जावन आशिल्ले बॉनाफायड स्पिरिच्युअल मास्टर कशी बॉनाफायड स्पिरिच्युअल मास्टरचे परंपरा तुकून आयिल्ले कृष्णा ब्रह्मा तशी मध्वाचार्य आमी गौडीय परंपरांत तशे ब्रह्म माधव गौडीय परंपरा तंतु अशिलंतु फर्स्ट कसं येवचे साक्षात कृष्ण परमात्मा आसा लॉर्ड कृष्णा तांगेले तुकून ब्रह्मा तशी नारद मुनी ते डिसायप्लिक सक्सेशनांतू मध्वाचार्य तंतु माधवेंद्रपुरी तशी त्या बॉनफाईड परंपरा तुकून आयिल्ले त्या व्यक्ती कशी असता परिपूर्ण जावन शरण घेतील असता कोणाला साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तमाला त्यांनी कसं करताची पुरा नमून आशिल्ले भौतिक इच्छे ते धूर दवर नासता त्यांनी मक्के भौतिक इच्छे नक्का म्हणले त्यांनी दाखोवन दिताची ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः सुरेरी आमी फर्स्ट आयचे श्रीमद भागवतमाचे एक श्लोक सांगिल्लो आसा बेसिक्स ऑफ भगवद गीता हे पुस्तक बेस जावन आसा टोटल टॉपिक भगवद गीता एसिड शिला प्रभुपाद स्वामी आले तंतु हरे कृष्णा प्रभुजी बॅकग्राऊंड ब्लर अस म्हणून क्लिअर दिसतं नी बुक is it visible now ना प्रभु दिसना बुक क्लियर दिसना ओडना ग्रुप आगालत मत from whom should one understand Bhagavad Gita त्या टॉपिक चर्च करू वता आसाची तंतु मस्त पॉइंट सांगिल्लो फर्स्ट पॉइंट कसं म्हणल्यार डिसिप्लिक सक्सेशन आणि देव का म्हणले गुरु शिष्य परंपरा ते खंय तुकून येवका कृष्णाला तुकून येवका आम्यस्य ब्रह्म मध्व गौडीय परंपरा इवन GSB कम्युनिटी जाल्यार मध्वाचार्य बॅकग्राउंडा तुकून येवचे काशी मठ तुम्ही ताजे रूट्स पळयले रे तेजे आमकां एक बेनिफिट कसं आसा कोण कृष्ण म्हणले आमकां सानस्तान दवरून गोत आसा आमगेले आनू अम्मा आज्जो पिज्जी तांणी पुरा आमकां सांगून दिलेलो आसा पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण म्हणून जाल्यार आमी कसं करताची तंतु मस्तपंती
आम्ही कन्फ्युजन करून घेताची थई हंगा आशिल्ले मेसेजेस वाजून अर्द वाजून अर्थ करून घेना तरी कस कसं मना करून घेवन आमगेले मन केंद्रित करून शास्त्रांतू आम्ही घालूक प्रयत्न करनाची परंपरागत जावन आशिल्ल्या गुरुला मुखांतर आयकुचे प्रयत्न करनाची परंपरागत जावन आशिल्ल्या शिक्षा गुरुला ताई आम्ही आयकुचे प्रयत्न करनाची आयकून घेतलेली आम्ही रॉंग रॉंग अर्थ करून घेताची इतिमितीन रॉंग रॉंग अर्थ करून घेताची इतमुळे आम्ही होमवर्क करनाची साधना करनाची फर्स्ट क्वालिफिकेशन कसं जाय परंपरागत जावन आशिल्ल्या गुरु शिष्य परंपरा तुकून साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णाला तुकून आईले त्या परंपरांत आमकू जोडसूचे प्रयत्न करका भगवद्गीतेंतू अति सुंदर एक श्लोकस की शेअर करूक प्रयत्न करता हांव एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगो नष्ट परंतप कोणाक ऐकल्या वाज्यात ऐकल्या का हरे कृष्ण यस एवं पराम्परा तमां राजर्षया विदुः सकालनेह महता योगो नष्ट परंतप थँक्यू माताजी या भगवद्गीतेन कसं सांगितलं असं सुप्रीम जावन आशिल्ल्या शास्त्र कैत कशी येवका गुरु शिष्य मुखांतर येवका म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा भगवद्गीतेंतू 4 अध्यायांतू 2 श्लोकांत सांगिल्लें आसा कृष्ण अर्जुनाला सांगता आसा पळय हांव सुरवेरी सांगून दिला हें जाल्यारी तें कसं जाल्लें मध्येन तूं मोड गेली तें कितें म्हणलें तदनंतर हांव हे शास्त्र तुमकां पास सांगून दिता आसा अर्जुना म्हणून सांगता आसा कसले भगवद्गीते शास्त्र कशी ते मोड वच्चे श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यान तांगेले परपटान सांगला की जणान तंगेल खुश प्रकार हे भगवद्गीतेक इंटरप्रिटेशन दिवचे की मिगेल ओपिनियनारी भगवद्गीताची हे श्लोक म्हळ्यार अशी म्हळ्यार ओपिनियन दिवचे देर आर इनन्युमरेबल interpretations rendered by different scholars but almost all of them do not accept supreme personality of godhead Krishna although they make a good business in the words of Krishna पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्णाला नाव काणू दुड्डू करताची भौतिक तंगेले अभिवृद्धी जाता जालेरी कसले ते परिपूर्ण जावन मना करून दिवचे ते मना करून घेवची कॅपॅसिटी तांकां ना हाका आसुरी प्रवृत्ती म्हणटाची तेंचे श्रीला प्रभुपाद स्वामीन प्रयत्न केलेले कसले पुस्तकाक यथारूप दिवचे का मस्तपंत आमी सांगू आसा भगवद्गीते रिसायट करतना सांगू आसा यथारूप बुक रेफरन्स करयाची म्हणून इथे ते आमी सांगतून दिता आसाची इत म्हळ्यार एक एक पंथ एक एक श्लोक आसना तांतू विंगड कडेन कळालांतू ते श्लोक आसना श्रीला प्रभुपाद स्वामीन प्रयत्न केलेले खंय न्हू यथारूप आमकां दिवचे का ताची अर्थूय यथारूपेर आमकां दिवचे प्रयत्न केला पुरा 700 श्लोक असे आमकां दिवचे का प्रयत्न केला दोन्हीचे एक क्वालिटी कसं जाय म्हणल्यार कशी एक पोस्टमॅन मेसेज डिलिव्हर करता तशीची गुरुन ते मेसेज डिलिव्हर करचे म्हणून सांगून दिता असं आमकां आमी लेखपुरोची एक एनवलपान तूं चेक आयले न्हय जाल्यार एक लेटर आयले की अति सुंदर जावन आमी गेले
अन्नान बरयला लेटर मिगल आने कडेन रापून आसा हांवें कडेन रापून आसा त्या अन्नान बरयला लेटर एक पोस्टमॅनान हाडिल्लें आमी तें ओपन करून वाचलें वाजून जेतसले कुपरो हे लेटर वाचलें पोस्टमॅनान बरयलेलें बाबा न्ही मू मिगल अन्नान बरयलेलें मू इत्तिमितीन ते पोस्टमॅनाल काम कसले अन्नाला थंय तुगून कलेक्ट कोर न्हू पोस्ट ऑफिसा मुखांतर आमकां हाड दिवचें काम तशीच शास्त्र कशे गुरून आमकां हाड दिवचे कशी ते बरयले यथारूप बरयला ते तशीच मुखार सोनू मुखार जनरेशनाक पास ऑन करचे तांत आमकां कितली अभिवृद्धी मेळत की श्रीला प्रभुपाद स्वामीले भगवत गीता एज इट इज म्हाका मिगेल पर्सनल ओपिनियन हांव सांगता आसा रियलायझेशन इंग्लीश म्हणलेलो वर्ड मस्त हांव शिकिलो भगवत गीता एज इट इज श्रीला प्रभुपाद स्वामी पुस्तकांतून सुरवेर वाजितना अर्थ कळनाशिल्ले डिक्शनरी पळोवन एक मिनींग अर्थ करून घेवचे त्या नंतर ते वर्डाचे अर्थ कळतची ते वर्ड्स मस्त कडेन म्हाका भौतीक जाग्यार यूज करून उपयोग जाला तितली स्टँडर्ड आशिल्ले प्रभुपाद स्वामीले इंग्लीश भगवत गीता एज इट इज मेटिरियली एज वेल एज स्पिरिच्युअली तितली आशिल्ले कडेन आमी थोडे प्रयत्न करता की तें पुस्तक वाचून मना करून घेवचें श्रीला प्रभुपाद स्वामीन कसं सांगला ते आमकां ते एक गुरूक शिक्षा गुरू जावो दीक्षा गुरू जावो तांणी सांगतना तुमी पळयाची तांणी म्हणाच की मिगेल ओपिनियन अशें स म्हणत शास्त्रांत तशी सांगला तदनंतर कसं सांगताची आचार्य तांणी अशी सांगला श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान अशी सांगला श्रीधर स्वामीन अशी सांगला म्हणताची रूपा गोस्वामीन अशी सांगला सनातन गोस्वामीन अशी सांगला म्हूण सांगता शिवाय हांव सोदून काणू अशी सांगता असं म्हणाल नाही तंतू आमकां कळटा एज ए पोस्टमॅन एक गुरू केन्नाय कसं डिलिव्हर करता तशीच आमकां सांगून दिता तांगेले शिष्य पळयात खंयचेय श्रीला प्रभुपाद स्वामी शिष्य पळयात तुमी परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज जावो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जावो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जावो तांणी सांगतना जलेबी कसं सांगता स्वामीन अशी सांगला त्यानंतर कसं सांगताची श्रीला प्रभुपादान स्वामीन सांगिलां तू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुराल उल्लेख अशी आसा प्युअरली एज ए पोस्टमॅन तांगेले टोन डिफरंट आस पुरो तांगेले वॉइस मॉड्युलेशन डिफरन्स आस पुरो तांगेले कन्वेइंग कॅपॅसिटी डिफरन्स आस पुरो रियलायझेशन डिफरन्स आस पुरो जाल्यार एज ए पोस्टमॅन तिन्नीचे खंय तुकून हे कंटेंट काडटा म्हणलें शास्त्रातून खंयचेय एक कंटेंट युजली गुरू तांणी काणाची गुरू क्वालिटी म्हळ्यार त्या शास्त्रांत रेफरन्स आसता हांव एक आयकलेलंच की अति सुंदर जावन हिज ग्रेस शुभविलास प्रभून सांगिल्लें भारतांतू सुरवेरी गोरे तांणी कॅप्चर करतना तांकां कसं कोरूनय भारताचे मूल नश्ट करूं जाय न्ही तांगेले विद्याभ्यासाचे मूल नश्ट करूं जाय न्ही इत्तिमितीन म्हणल्यार तांणी त्या गॅसेटान बरयलेलें आसा खंय ब्रिटीश गॅसेटान बरयलेलें आसा खंय इत्तिमितीन म्हळ्यार भारता मूल खंयचेर बेस जावन आसा म्हळ्यार रामायणा वयर आनी भगवत गीते बेस जावन आसा त्या मूल तितली स्ट्रॉंग आसा की भायर येवची एकलेय फट्टी सांगनाची कसलेय वायट करनाची तेन तांगेले ते मूल जावन आशिल्ली विद्या आमी केन्ना नश्ट करताची की तांणी पडताची म्हणून सांगिल्लें आसा तुमी पळोवचें पुरो ताजे फुडें भारतांत तूं कितली स्ट्रॉंग आशिल्ल्याची म्हूण पोरणी
आमगेले ancestors गोरे तनी येवन जत्तची तंगेल एजुकेशन सिस्टम हाण जत्तची रामायण म्हणलं चढू कसं म्हणून गोतना आमकांय गोतना भगवद्गीत म्हणलं आमकां गोतना पुस्तक पळोवनस का श्रीमद भागवतम म्हणलं कसं म्हणून गोतना श्रीमद भागवतम म्हणनी भगवद्गीता आशिल्ली व्यत्यास कोतना तितली ताय आमी तो गुपडल्याची मॉरल एस्पेशली मॉरल सायडान तो आमी तो गुपडल्याची आमी सांगू पुराची आमी शास्त्रांतू इन्फ्रास्ट्रक्चर भारी होड जल्ला हें जल्ला तें जल्ला म्हणून सांगू पुराची जाल्यार मूलतः फट्टी सांगूक बाकी वायट वायट काम करूक ताका प्रोटेक्ट करूक खंयचे एक एग्जाम्पल सांगूक ते सकट आमकां कॅपॅसिटी आसूं करो जाल्यार मूलतः तांणी त्या वेळार सोदून काडलेले आमगेले रामायणाच बेस शास्त्राच बेस भगवद्गीते बेस श्रीमद भागवतमा बेस ताका आमी हल्लो न्हू ते एज्युकेशन ऑप्ट करून भायर तुकून येयले एज्युकेशन ऑप्ट करून आमगेल मूलतः स्ट्रॉंग आशिल्ले एज्युकेशन वायट करून घेतला चारीचे तिनीचे स्क्रिप्चर्स बेस जावन आशिल्ले श्रीमद भागवतम श्लोक आमी सुरवेरी काडलेलो आसा चारीच पॉयंट कसं म्हणल्यार गुरुन केन्नाय तांगेल शिकवण कशी दिवची म्हणल्यार तांगेल फुडले तांगेल स्पिरिच्युअल मास्टर तांगेल गुरून कसं सांगून दिला आणि परंपरागत जावन तांगेल गुरून कसं सांगून दिला शास्त्रा बेस जावन तेंच सांगताची तुम्ही मस्तपंत आयकुचे पुरोची की शिला प्रभुपाद स्वामी लेक्चर आयकलेले जणांक कळता शिला प्रभुपाद स्वामी सांगू आसा माय स्पिरिच्युअल मास्टर श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर सेड म्हणल्यार एक वर्ड यूज करताची तशीच श्रीला प्रभुपाद स्वामीला शिष्य सांगताची फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस श्रीला भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद सेड इन हिज बुक्स आणि ते रेफरन्स दिताची आणि तांणी मागीर तांणी ते एलॅबरेट करताची तेंची फर्स्ट टाइम कसं दिताची मिगेल गुरुले कृपा म्हाका मेळलेलो आसा श्रीला प्रभुपाद लीलामृता एवरी सॅटर्डे जाता आसा त्या वेळार तुमी तांगेल भजन हे म्हणटा आसा कृष्ण तवा पुण्य हाबे बाय यदि प्रभुपाद ना होय तो ते भजन पुरा तुमचे वर्ड्स पळयले कळटा श्रीमद भागवतम मितीन मात्र आव मिगेल गुरुल कृपान अंग तुकुनू भारता तुकुनू अमेरिका पाविल आसा अशी सांगन की मिगेले कॅपॅसिटीन हांव अमेरिका चमकलो म्हणी श्रीमद भागवतम बच्ची मितीन हांव श्रीमद भागवतम ओट्टू खंय चमकलो अमेरिका चमकलो इत्ती मितीन चमकलो मिगेल गुरुल कृपा मितीन मात्र मिगेल कॅपॅसिटीन नाही तेन्ना आमकां मना कोण घेव येता गुरून कसं शिकयला खंयची शास्त्रा बेस जावन शिकयला ते शास्त्र अपास आमगेले शिष्याक ना म्हणजे आमी भायरची भक्ता तांकां सांगून दिवचे प्रयत्न करताची म्हणून श्रीला प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें आसा पंचाची कसं म्हळ्यार मस्त मुख्य एक उदाहरण तुमकां पुरो गोत आसा कहाणी एक अम्मा आनी पूतू एक गुरुला आयिल्ले आशिल्ल्याची आमे न्हू गुरुला सांगता हे स्वामीजी मिगेल पूतू मस्त चॉकलेट खाता मधुर जावन आशिल्ले पदार्थ खाता तेंची तुमी तांकां सांगका पुताक खावचें नज म्हणून गुरु हसता ते माते पळोवन कसले सांगना एक काम करी तूं येवची वार यो म्हण सांगून अम्माक आनी पुता पेटयता अम्मा आनी पूत म्हणटा त्या वेळार हांव सांगता म्हणून अम्मा आनी पूत वता एक वार नंतर येताची आनी हांव पास सांगता तुगेले पुतान मधुर पदार्थ खावचे सराबेल की जाल्यार हांव सांगता ना खाता आसा गुरुजी म्हणून तेन्ना गुरुजी आपोवन सांगता पुताक हे पुता तूं चांग चल्ला न्हू
तुवा खावचे थोडे मधुर पदार्थ खावचे थोडे उणी कोरका म्हणून सांगता थंयसर तशें म्हणून घेता या तुमकां फुडली वारा सांगे आशिल्लो न्हू गुरुजी इती मितीन तुमी सांगानी तेन्ना गुरुजी सांगता हांवय मस्त खात आशिल्लो हांव खात आशिल्ले कडेन हांव कशें सांगचें हांव आचरण केले शिवाय तें म्हाका सांगूं जायना म्हणाल्यार पाठ आमकां सांगून दिता ह्या काणी मुखांतर तेंची आमकां मस्तपंत दिसो पुरो गुरू तांणी करचें तांणी सांगचें पुरा तांणी प्रॅक्टिकली तांगेल्या जिवनांत चलयसी ताची श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांणी एक पंता सान तांणी तांगेल्या अन्नाना सांगली की तांगेले की तांकां आंबो म्हणल्यार मस्त खूश आशिल्ले भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुराक आनी ते आंबो तांणी खावन येतना अन्नान निमगेले ते आंबो देवा ऑफर केला हांवें तूं खावचें फूड आहे म्हणून तेन्ना पोत म्हणटा ना म्हूण देवा ऑफर करून तरी कसलेय खावचें नज ते खेळल तूं चूकी म्हणटा तदनंतर जीवन एंडताय तांणी आंब खायनी हेय ते सांगता आसा एक्स्ट्रीम सिट्युएशन जावन आसा काय जाल्यारी ते इच्छे तांकां आशिल्ले आंब खावका म्हणल्यार त्या इच्छिताय तांणी सोडताची तशीच आमगेल्या मनांतू कसलेय कल्मश आसूं नज भौतीक इच्छा आसूं नज तेन्ना आमकां तें सांगूक ते गुरू ते कन्वे करूंक केपेबिलिटी आसता तांगेली एक क्वॉलिटी म्हळ्यार गुरू तांगेले तांणी कसं प्रीच करताची ते तांगेल्या जिवनांतू एप्लाय करताची म्हळ्यार सच ए पर्सन इज देअरफॉर कॉल्ड आचार्य म्हळ्यार सांगिल्लें आसा सिक्स्थ पॉयंट कसो म्हळ्यार ही मस्ट बी फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्वीस ऑफ द लॉर्ड गुरु म्हळ्यार एक वर्ड भौतिकांतूय तुमी आयकुचे पुरो IT गुरु ना म्हणजे जाल्यार व्हिडिओ गेम गुरु म्हळ्यार चड आयकुचे पुरो गुरु म्हळ्यार वर्डाचे मीनिंग तू मुख्य कसं जालें ही इज डिवोशनल fully devotional towards the service of the Lord. पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण परमात्माला भक्तींतू सेवेंतू भक्ती सेवेंतू मग्न जावन आशिल्ले व्यक्तीक गुरु म्हणटाची एज्युकेशनली यस म्हणच्यान चुकी ना जाल्यार गुरु म्हणल्यार मेन मिनींग देवाला कार्य मग्न जावन आशिल्ले व्यक्ती आनी एक मस्त इम्पॉर्टंट पॉइंट उपदेशामृतांत आसा ते हांव शेअर करूंक प्रयत्न करता तुमगेले मुखारी उपदेशामृताचे फर्स्ट श्लोकाचे आसा वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां प्रतिबिंबशिष्यात् कोणके म्हूण कवे वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम हरे कृष्ण प्रभु जी यस वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्व वेगमुदरोपस्य वेगम
एतान् वेगान्यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्. हरे कृष्णा. सब्जल प्रभु जी. हरे कृष्ण. कसं सांगतं असं, a sober person who can tolerate the urge of speak, the mind's demands, the action of anger, and the urges of tongue, belly, and genitals is qualified to make disciples all over the world. कंसल व्यक्ती का तंक कसं कॅपॅसिटी असू का, हू कॅन टॉलरेट तंगेल इच्छे रब बोंदवर कॅपॅसिटी जाऊ का तंका उल्लोच कसं नेल कसं करताची केदने केदने कसं उलयता असताची त्या उल्लोचे कंट्रोल करची कॅपॅसिटी जिव्वा आणि मनान आमकां सांगचे या करी त्या करी म्हणाल त्या इच्छे ते कंट्रोल करचे, कोप येवचे कंट्रोल करचे. आमगेले इंद्रिय जिव्वा जेवो, पोट जेवो, आमगेले जेनिटल्स जेवो ते ताजे इच्छे कंट्रोल करचे कॅपॅसिटी आशिल्ली व्यक्तीक खंयी शिष्य करूं येता प्रपंचांतू म्हणून उपदेशामृतांतू सांगिल आसा. हें सांगूक सुलभ आसता जाल्यारी मस्त नमुने इच्छे आमी पळयतना मस्त उदाहरण पळयलेलें आसा शास्त्रांतू. कंट्रोल करची पुरा कॅपॅसिटी आशिल्ले जाल्यार लास्ट मोमेंटांतू इच्छी येवन तागेले कंट्रोल गेल्ले. आमी इंग्लीश शेक्सपियर्स नॉवेल्स पळयत आयकलेलें आसा. मागीर तशीच इवन शास्त्रांत विश्वामित्र मुनी आनी मस्त संन्यासी त्यांनी तांगेले कंट्रोल करची एक लेवल तय करून दाखोवन आमकां उदाहरण तांगेले उदाहरण मुखार आमकां दाखयता आसाची कंट्रोल केल्लेले. ते कंट्रोल करची कॅपॅसिटी केद नेवचे आमगेले पुरा मन काबू करची तितली कॅपॅसिटी आमकां जावका. कशें येवचे पूर्ण पुरुषोत्तमा वयर केदनाय ध्यान साधन करचे. सांगूक भारी सुलभ करतना भारी कष्ट आसा. तेंची उपदेशामृतांतू आमकां सांगून दिताची की असल एक व्यक्तीक तुमी गुरु जावन सिलेक्ट करूं येता म्हणून. मस्त आमकां दिसू पुरो ह्या गांवांतू मस्त बोगस गुरु आसाची. कशे आमी गुरु सिलेक्ट करचे, कसं करचे, आतां आमी पॉयंट्स पळयलेले आसा. त्या पॉयंट्सा भितर येवची कॅटेगरी जण आसाची म्हणलें आमकां गोत्त आसा. दिक्षा गुरु म्हणल्यार हे पुरा क्वॉलिटीज आसूं का तांकां आमकां सिलेक्ट करची कॅपॅसिटी आमकां देवू दिता. मन हातूंत येवन देव सांगता पळय हे व्यक्ती तुमगेले गुरु जावन तुमकां स्विकार करूं येता. मस्तपण तशी दिसता की 4-5 जण आमकां म्हाका मस्त असल एफेक्ट आशिल्ले. लेक्चर आयकले कुठले दिसता हो हे भारी लायक मू हांगेले लेक्चर. तशीच अनेक लेक्चर आयकून हो हानी भारी लायक मू तशी दिसता आशिल्ले. तशी 4-5 जाणां लेक्चर आयकता आनी 4-5 जाणां लायक दिसता म्हण दिसता. देवस्थाना भितर वतना विंगड एक दिसता कसं म्हळ्यार हे लायक नमुने प्रसाद करता मू हे ब्रह्मचारी हानी लायक मू हांगेले शिश्य जेवयत आशिल्ले मू म्हूण दिसता. तशें विंगड एक पळयतना दिसता कशें म्हळ्यार देवाले अति सुंदर जावन अर्चन करता आसतात आनी कशी चंद करून नेल पुसून जेताची हात शुद्धीकरण करून
चंद नमने वाती सडसड कोण सेट कोण दवरनु देवाले संसार दावा ते मंगळारती म्हणताना तांगे चंद कोण आरती ते दाखोवची कॅपॅसिटी तांचे दिसता ओ ह्या ब्रह्मचारी भारी लायक असे कृष्ण भावनामृतांत येताना मस्त तशी अट्रॅक्शन असतशिल्ले जाल्यार तांतू कसं करचें मी तांणी पुरा आमगेले शिक्षा गुरू ससाची तांत आमकां कळटा एक तांतू क्लासिफाय आनीक मुखार सुन वतना कळटा हो ह्या गुरू शिष्य स्वीकार करूंक तरी आसा दिक्षा गुरू म्हणटात तांकां शिक्षा गुरू म्हणल्यार शिक्षे मात्र दिवचे दिक्षा गुरू शिक्षय दिता आनी दिक्षेय दिता जाल्यार शिक्षा गुरू दीक्ष दिवचे जावका म्हणना जाल्यार आमकां एट्रॅक्शन कशी येवची म्हणल्यार तांगेले केपेबिलिटीन जाल्यार मनान तूं तांगेलो टू सहवास करतना आमकां दिसता ह्या गुरूला तुकून आमकां दिक्षे घेवका म्हणून लास्ट पॉइंट कसो आसा म्हणल्यार he must have all equal vision. ये श्लोक दिसता की 5.18 स्क्रीन आ रही ना प्रभुजी ओके एक मिनिट आता दिसतोय विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना कोणाक म्हण कळ्ळां हरे कृष्ण प्रभुजी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिश्चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः हरे कृष्ण जय हरे कृष्ण कशें आसता तांगेले नॉलेज तांगेले कशें आसा म्हळ्यार पुरा जाणांक एकल्याक पळोवचें ब्राह्मण जेवो तो हस्ती जेवो गाय जेवो सूण जेवो खताल तसल जेवण जेवो तांकां पुरा नमुनेरी एकल्याक पळोवचें एक गुरूल क्वॉलिटी आसता तशी आमी पळयल्यार कळटा भावनामृतांतूय श्रीला प्रभुपाद स्वामीले ब्रह्म माध्व गौडीय परंपरांतूय तुमगे एक पण पळयतना दिसू पुरो मस्त डिफरन्स इन ओपिनियन आसता म्हणून आमगेले एक प्लेटान तूं जेवणतना मस्त नमुने वेरायटी आसता मिरसांग तळ्ळल आसता कारात तळ्ळल आसता काराते रांदय आसता दाळी आसता गोड्डी आसता शीत आसता सायडान थोड्याची मीठ दवर नासता इथे या उदाहरण सांगता आसा एक गुरुले शिष्यान तूं तशी पुरा नमुने टेस्टाची वस्त आसता एकाकल्या कारातीशी आसताची एकाकल्या मिरसांगशी आसताची एकाकल्या मीठशी आसताची एकले दूध पाकशी आसताची एकले गोड्डीशी आसताची ते पुरो ओट्टू मेळ्ळ्यार मात्र पूर्ण जेवण आशिल्लें जेवण जेवचें गुरूक ते मीठय एकलाक गोड्डी एकलाक मिरसांगे फोडी एकलाक काराते एकलाक एक दृश्टीन पळयतात जाल्यार भायरच्या जणांक पळयतना कशें दिसता ह्या मिरसांग तो मिरसांगशें आसा तो मीठशें आसा तो कारतशें आसा म्हण दिसू पुरो तिट्टिताय आशिल्ली समदृश्टी गुरुला गुरुल उदाहरणांत आमकां पळयत समदृश्टी आसता तांकां तेंची हे 7-8 पॉइंट हे पुस्तकान सांगिल्लें आसा बेसिक्स ऑफ भगवत गीतेंत ते सांगूक प्रयत्न केल्लो आसा
कसले चुकी जाला म्हणजल्यारी म्हाका माफ कर का. कसं पुस्तकान सांगला भक्ती वेदांत बुक ट्रस्टान बरयलेले हिज होलिनेस भक्ती रसामृत स्वामी महाराजाल आनी तांगेले ಒಟ್ಟಸಿಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲೆ भगवद्गीता एज इट इज यथारूपा बेस जावन त्या काडूक एक अवसर मेळ्ळलो साजी ते प्रयत्न केलेलो आसा ते आयकुचेक तुमकां क्षम आशिल्लो आसा कसले चुकी जाल्यार माफ करका म्हण सांगून मागून घेता. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. भागवत पुराण भक्त वृंद की जय. ताय गौर प्रेमानंदी. हरि हरि बोल. कोणाके कसले प्रश्न असले निमगो येता प्रयत्न करता ना म्हणजे मस्त वरिष्ठ भक्त आसाचे ऑनलायन आनी तांगेल हेल्प घेवन करूं येता. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. प्रभूजी तुमक सर्वांल तर्फेन आनी मेगेल वैयक्तीक तर्फेन अनंत धन्यवाद. मस्त बरें करून आमकां सांगिल्लें तुम्ही. फस्ट तुम्ही ते केन्ना श्लोक सांगता पळय तेन्नाच आमी भावूक जावन वतात. त्यानंतर समोमा तेव्हा तुम्ही सांगिल्ले. आज तुम्ही एक 8 पॉइंट सांगिल्ले आसा की आमी कशी एक समर्थ गुरूक सरेंडर जावेत आणि आमकां कशी भगवत प्रेरण जाता की खंयचे गुरु समर्थ तागेली क्वॉलिटी कितें ते वट्ट तुम्ही सांगिल्ले आसा. तुमकां अनेक पटे हांव दंडवत प्रणाम करून वंदन करता आसा. कोणाकच कसले डाउट्स असले रे विचार घेवेत. हरे कृष्णा प्रभु. मस्त मस्त धन्यवाद. प्रभुजी आमगे अचिंत्य भेद भेद तत्व हे अद्वैत अद्वैत दक्कून कशी डिफरेंशिएट हे एक पण एक्सप्लेन करता. माताजी या तुम्ही एक्सप्लेन करता जाताला. आय नो यू आर ना आस्किंग. सांगायची एक पण मग ऐकूक आवडस. अचिंता चिंत्य भेद म्हळ्यारी आता अचिंत्य म्हळ्यार कसं नाही भेद भेद तत्व. माताजी आय विल हॅव टू रेफर इट. माता आय डोंट वॉन्ट टू स्पेक्युलेट. तुम्ही प्लीज सांगी आता. नाही प्रभुजी म्हळ्यार म्हाका एक करेक्ट म्हाका हांव सांगता म्हणून हांव करेक्ट सांगना की म्हणून ते खातीर डाऊट जावन हांव सांगिल्लें. कोणाके सीनियर्स कमेंट करका म्हण आसा. एनी ऑफ द इनिशिएटेड डिवोटीज वांट्स टू कमेंट. हांव रेफर करना तरी सांगच नाका म्हण सांगून आय डोंट वॉन्ट टू गिव टू द ऑडियन्स समथिंग स्पेक्युलेटिव्ह. I would like to park this question. I don't want to answer it right up front. Sorry for that. आणि कोणाक कसले क्वेश्चन्स असले. हरे कृष्ण प्रभूजी. म्हाका एक कसो प्रश्न म्हळ्यार आजकालच्या जनरेशनातू म्हळ्यार टीचर लायक for me I'm finding difficult to distinguish the level of a teacher and a guru. Like I can see like nowadays students tangal respect of course for magel for me all the teachers are my gurus. But आजकाल कसं जातं younger generations they are the respect for the teachers itself it is म्हळ्यार उण जातं असं. Like I won't say it is teacher's fault or I don't know, but like how to distinguish between a teacher or a guru. Like कसं म्हणताचे क्लासिफिकेशन कशी करूयेत एक टीचर आले आणि एक गुरु आले म्हणते क्वेश्चन. माताजी तुमगेल क्वेश्चन वॅलिड आसा. आय विल जस्ट ट्राय टू आन्सर तुमगेल क्वेश्चन. तुम्ही पळयल्यार आता टीचर गुरु म्हळ्यार संस्कृत वर्ड आनी इंग्लिश वर्ड आशिल्ले पळयात तातूंत. टीचर म्हळ्यार कसं जालें तांणी सांगून दिताले एक पर्सन इज अ टीचर म्हणटाचे. गुरु म्हळ्यार जनरल जावन सांगतना आमी कसं म्हणटाची इम्पार्ट्स नॉलेज. इम्पार्ट्स नॉलेज कसं नॉलेज
मटेरियल नॉलेज म्हणजे री आम्ही तांकां टीचर म्हणल्यार कॅटेगरीन क्लासिफाय करूं येता ते मटेरियल नॉलेजांतू तांणी त्या पर्टिक्युलर सब्जेक्ट मॅटरांतू अथॉरिटी आसूं पुरो तांगेले कॅपॅसिटी आसूं पुरो वी हॅव टू एक्सेप्ट हिम रेस्पेक्ट हिम ऑर हर and give all kind of respects and accept whatever he says because he is a learned person. जलेरी गुरु म्हणलेलं शास्त्र बेस्ड जावन कसला आमी पळोवका त्या व्यक्तीक ह्या 8 पॉयंट आमी आतां डिस्कस केलेले पॉयंट दवरले मात्र तांकां गुरु जावन आमकां ट्रीट करूं जावचें गुरु इन द सेन्स फ्रॉम द शास्त्रीक पॉयंट ऑफ व्यू इंटलेक्चुअल जो वो शास्त्रीक स्टडीज जो वो श्रीमद भागवतम भगवद गीता तशी चैतन्य चरितामृत पूरा पुराण तंतु जलेरी तांकां नॉलेज आसा पुरो मागीर एक कसं जाता नॉलेज मात्र पावना गुरु शिष्य परंपरा ते गुरु शिष्य परंपरा खंय तुगुनेवका साक्षात कृष्णाला तुगुनेवका ते कशें जावका तांणी ते आचरण करका ते आचरण केलेले तशीच आमी तांगेल्या लायफान तुवें पळयात ते आचरण केलेले बरी सांगची मात न्ही म्हणून आनी तांणी कशी ते डेलिव्हर करका कसं तांतू सांगला ते तशी डेलिव्हर करका ते 7 पॉइंट आमी कवर करत म्हणजे दॅट गुरु इज अ व्हेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन बॉनाफाईड परंपरा तुकून आयलेली इट्स अ रेस्पेक्टेड पर्सन as well as acceptable person as a guru. Doubt कसला येता समका because the persons who are acting as a guru and not putting it into practice. आता हांव तुका बैसून सांगता कसला तुम्ही या करका त्या करका but I am not doing it practically in my life. तेन्ना कसं जाता ड्युअलिटी सूर जाता त्या रिस्पेक्ट उणी जाता ताणी तश केल्ली म्हणलें वन ऑफ केसीस न्ही रेर कसले एक सिट्युएशन्स आसका विच अंडरस्टँडिंग डिफरन्स आसता लरी 99% केसान कसं आसताची 99 नाही 99.99% केसेस सांगतोय वॉट एवर दे से दे विल बी पुट इट इन टू प्रॅक्टिकल श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यानं तशी शिकयलेलं आसा इतिमितीन तांणी 4 नियम दवरलेले इतिमितीन तांणी हरे कृष्ण महामंत्र 16 राउंड कोरका म्हणलेले बिकॉज ते भक्त कृष्ण भावनामृतांतू मुखार सून वचका म्हूण तेंची फुडली कालांतू बरीच भक्ती मात्र आशिल्ले इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हणलें एक ऑर्गनायझेशन ना आशिल्लें आमगेल्या गौड सारस्वत ब्राह्मणसांतूय काण पळयाचे तुम्ही फुडल्यांतू देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल्स 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल्स म्हळ्यार ना आमकां इतिमितीन ना आमगेल्यांतू त्या 4 नियमय सान आसतना 2 फॉलो करता आशिल्लेची मोहनजी जेल्लो कुडले ते चेल्लो मागीर ते तसले कसलेय हांत इनवॉल्व ना तेगेले विवाह जावची ताय विवाह जाताची मंतर प्रायताय तो चेल्लो त्या पूरा शास्त्रांत कसं सांगला फॉलो करता आशिल्लो मांस जळके खावचे करचे कसलेय गरकड ना आशिल्ले ते सोडी लसूण पियावताय ना आशिल्ले गरकडे फुडें हांव सणसान आसतना लसूण पियाव फेस्टिवल सवळार लसूण पियाव ना बाकी दिसा आसता ते डिटिरिएट जावन वतस नेक्स्ट जनरेशनाक लेखता आसता तांणी कसं म्हणल्यार पूरा जण खाता आसाचे आमी खावच्यान कसं चुकी आसा शास्त्र कोतना तांकां सो दॅट इज द बेसीस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुरू ते गुरून सांगून दितना तांणी आचरण कोण सांगून दितना ताजे एफेक्ट आसता नाल्यार अन्नान आतां अन्नान खाव न्हू पुताला सांग तूं खाव नाका म्हणल्यार आतां हांव सिगरेट तांडू पुरो पुताला सिगरेट तांडू नाच रे म्हणल्यार कसं म्हणटा पो तूं अन्नाला तर सांगायच ना भायर जेन्ना सांगता मिगेला आनू सांगतास म्हाका सिगरेट तांडू नाका म्हणून आनू सिगरेट ताणता सो दॅट इज द डिफरन्स तुम्ही उलत सांगता आसाची टीचर आनी गुरू म्हणलें when the guru observes as per shastras as per the points which we discussed that guru is bona fide and respected and to be worshipped. I hope तुमका सांगिल्याच मीनिंग कळला वही प्रभूजी हरे कृष्णा अनेक तंतू कसं नाही तुम्ही सांगेल मग डाऊट क्लिअर झाला बट आता अनेक एक नवीन एक वर्ड म्हळ्यार येत म्हळ्यार मेंटॉर म्हणून
आता so where does this mentor stands like again the teacher side guru side of course it is his तुम्ही म्हणल्यावर intellectual level but still this word mentor असणं it is also a little bit somewhere mind freaking like how much you can like तागेल्यावर कितलं faith or trust or कशी तक पळो येते गुरु म्हण पळो येत की like कशी म्हण पळो येतं म्हणतात the word mentor म्हणून आता आता मी आता एक फॅशन जेवण मी कट ज्वेलरी मेंटर यू कॅन टेक इट एज अ मेंटर बट मेंटर यू कॅनॉट गेट कसला मेटीरियल मेंटर कॅनॉट बिकम अ शास्त्रिक मेंटर तेंची मेंटर सिस्टम आसा आता इस्कॉन चौपाटींतू काउन्सिलर सिस्टम आसा मेंटर सिस्टम आसा एक शाखा आता आम्ही रबची कडेन रखाल कृष्ण देश रासल खैमा दामोदर देश हांग सरता जितके कसं म्हणटाच म्हळ्यार भक्ती वृक्षा लिडर म्हणटाच भक्ती वृक्षा मेंटर म्हळ्यार आसा जाल्यार तुम्ही सांगची मेंटर खंयची कॉन्टेस्टा म्हण गोतना भौतिक कॉन्टेस्टा जाल्यार देर इज नो प्रॉब्लम इट इज इक्वलंट टू अ टीचर who if he has the knowledge of that particular subject matter you can accept that subject matter and respect him in that manner but not from the shastric studies who is not coming from bona fide spiritual parampara system which is coming from the roots of Sakshat Krishna only. I hope I have answered your question. येस प्रभुजी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण कोणाके विंगड कसले कमेंट संख्या जल संकेत मथुरा माताजी दीन सचिपुत्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम Yes, प्रभु मुरलीधर चरण प्रभु Dhanavad ओड Pranam. ओड My दंडवत Shiksha नमस्कार Guru is here to so rescue me. so nice class प्रभु माग तुतले सांगू नका शिष्या सगळे शिष्या गुरु there are so many Shisha Guru better than me. Anyway, so nice of you, Prabhu. Kasala class, a wonderful class, Prabhu. Mairi Mataji nimgila munte achinde beda betatut. Ada oneness and different. Mala enta teyakata. Ami quality wise, ami mamai amsho जीवलोक सनातन आमगेला अंश आमगे देहांतुला अंश सगळी कुछ बट आता आम्ही समुद्रान तुला एक ड्रॉप काढताय समुद्र म्हळ्यार दोन्ही दोनीत एक ड्रॉप काढल्यार ते ताका क्वालिटी आसा बट दॅट नॉट क्वालिटी क्वांटिटी ते मिठाचे टेस्ट एक ड्रॉपार आसा जाल्यार तो समुद्र आवतले आसल्यार मिठा आवतलेंची ते क्वांटिटी ना तशीच आमकां सगळ्यांक इथे क्वालिटी आसा but we are not that much powerful देवाला उतलेंची क्वांटिटी न्हय आमगेले तेंची एकची वन्नस म्हूण सांगूया देवालय पावस नाल्यार जीवात्मा जीवात्मा एंड परमात्मा ते डिफरन्स तेंची तर हांगा चैतन्य महाप्रभू सांगून आमकां हें केल्याने क्वालिटी वायज सेम ते आमकां जिवा सांगिल्ले क्वालिटी आसा बट क्वांटिटी वायज वी आर डिफरंट उतलें तो म्हाका म्हणा जाल्यार न्ही आतां हांव तें तो म्हणनाले आय होप सेम हे गेल मुरलीधरन प्रभू तुमकां तशीच म्हूण दिसता आतां तें हें तो म्हाका म्हणा जाल्यार Thank you, Mataji, for हरे rescuing me. कृष्ण मथुरा माताजी तुम काय मथुरा माताजी ना की तुम any other questions or comments? Over to you, Vinaya Mataji. Thank you. थोडं अनाउन्समेंट आसा करूं येता बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता हे बुधवार दिवसू इंडियन स्टँडर्ड टाइम प्रकार 8:15 गंटेरी टॉपिक 10 तारीख सप्टेंबर टॉपिक आसा द स्टेप्स ऑफ परफेक्शन आणि स्पीकर जावन येता आसाची हिज ग्रेस माधव शरण प्रभुजी तशीची ह्या सर्वांना भाग घेवंक न्हू हे सगळे भागी घेवंक म्हणून विनंती करता
तशी संडेचे जपा सेशन उरता सकाळीचे भारी खुशी जाता ते मायापुरी आरत्यांनी पळोवच्याक हे बद्दल कॉन्टॅक्ट तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजीले करका आणि तांतू बी तुमगे सेव दिवता जाल्यार एक भाग घेवका म्हणून विनंती करता. तशीची वैष्णव भजन संध्या म्हणून हे सप्टेंबर 1 तारीख ब्रस्तार दिवसू इंडियन स्टँडर्ड टाइम 8:30 घंटेरी सांजेरी ताची थीम आसकी अष्टकम स्पेशल म्हणून तुम कोणाक नाव दिवका जाल्यार हे वैष्णव भजन संध्या टीम म्हाका नाव दिवेत. आणि येवच्या ती एकादशी 17 तारीख सप्टेंबर सांजेरी 5:30 घंटेरी इंडियन स्टँडर्ड टाइम प्रकार इंदिरा एकादशी दिवस संपूर्ण भगवद्गीता पारायण चांट करताची